नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव संजीवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। खण म्हालाच्या येरादारी आड रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या 3 नागरिकांक केले अटक। पुलीस संरक्षणात खण येरादारी चालू। सावंत सरकारात मंत्रीपद वाटपा वेल्यान हुमळशीक प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, सुदीन ढवळीकार, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि एलेक्स रेजिनाल्डाक पयल्या टप्प्यान मेळूये मंत्रीपद। मोगोपाचो तेको घेतिल्ल्यान भाजपाचे कांय आमदार फुर्योज्य। पणजेच्या हॉटेलांत घेतली बसका। पणजे दिसा उजवाडा जाता उदकाची चोरी। प्रशासन खरेच जागे आसा काय कितें लोकांचो प्रश्न। मुख्यमंत्री पदा खातीर विश्वजीत राणेनूच फुडें केलो प्रमोद सावंताचे नावाचो प्रस्ताव। ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांचो पद्मश्री पुरस्कारान जालो भोवमान। राष्ट्रपती भवनान जाली कार्यावळ। आता पळोवया खबरो विस्तारान। खण येरादारी आड परतून रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या लोकांचे हातीन कांयच लागले ना। प्रशासन तांचो आवाज आयकून घेवपाक तयार ना। आयज 3 जाणांक अटक करून पुलीस संरक्षणान खण म्हालाची येरादारी चालूच दवरली। आमदाराचो परवानो नासतना लेगीत खण म्हालाच्यो गाडयो सुरू केल्यात। खण येरादारी विरोधात पेटून उठिल्ले मयेचे लोक परत रस्त्यार देवले। गावांतल्यान खण म्हालाची येरादारी नाकाच अशी मागणी करीत तिडकिल्ल्या मयेकारांनी मंगळारा सकाळी गांवकार वाड्यार खण म्हालाची येरादारी करपी ट्रक आडायले। गांवकारांक त्रास करपा खातीर ही वाहनां सुरू केल्या अशी थळाव्यांचे म्हणणे। त्याच्या म्हाका दिसता आमदाराच्या ह्या निवेदनाची तेंच्यांनी दखल न घेता आयज हो ट्रान्सपोर्ट हांगासर चालू केलो। म्हणून आमी गांवकरी हांगासर जमोन हो ट्रान्सपोर्ट हांगासर हाडिल्लो आसा। सरकारान आनी जे सरकाराचें जे प्रशासन आसा तेंच्यांनी तेंची जी आवश्यक कागदपत्रां आसा ती जी पुर्तता केल्या जाल्यार ही आमकां दाखोवची आनी तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो। त्याच बरोबर वाहतूक मायनिंग ओवरची वाहतूक सुरू करतना आमचे जे पॉल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा त्याचे मॉनिटरींग स्टेशन सगळे कडेन लागचे पडटा। हो कायदो आसा जे आमी फाटल्या दिसांनी तक्रार दिली ह्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक। तेंच्यांनी जे आमकां सांगलें तेज्या वरसून आमकां कळ्ळें की ही वाहतूक चालू जावच्या पयलीं प्रत्येक ह्या रुटाचेर काही ठिकाणी मॉनिटरींग स्टेशन लागचे पडटा। प्रमोद सावंताच्या सरकारा भितर कोणाक खंयचें मंत्रीपद मेळटलें ह्या विशीं उमळशीक वाडपाक लागल्या। 2 पावड्याचेर मंत्रिमंडळ स्थापन जावपाची शक्यताय आसा। प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, सुदीन ढवळीकार, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, एलेक्स रेजिनाल्ड पयल्या पावड्यार मंत्रिपदाचो सोपूत घेवं येता। रोहन कवटे, बाबूश मोन्सेरात, माविन गुदिनो, गणेश गांवकर, सुदीन ढवळीकर, रवी नाईक, सुभाष फळदेसाय आणि निळकंठ हळणकर मंत्रिपदाचो सोपूत घेवं येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोगेच्या तेक्या वयल्यान भाजप आमदारां मदीं निर्शेवणी आयल्या। सरकार स्थापनेचो दावो केले उपरांत निर्शेल्ल्या आमदारांची बसका जाली। रवी नाईक, गोविंद गावडे, बाबूश मोन्सेरात, निलेश काब्राल हे बसकेक हाजीर आशिल्ले। निकाल जाहीर जालो तेच दिसा मोगोन सरकाराक तेको जाहीर केलो। भाजपा कडेन 20 आमदार आसात। अपक्षांचो तेको पुरो आसा। मोगोच्या तेक्याची गरज नासतना तेको कित्याक असो प्रश्न आमदारांनी केलो। सरकारान दाखल जावन सुदीन ढवळीकार मोगो पक्ष घटमूट करता हाचो भाजपाक फटको बसता। वेंचणुकेन मोगोन भाजपा आड वेंचणूक लढयल्ली हाका लागून मोगो पक्षाचो तेको घेवपाक विरोध जाता। सरकार घटमूट करपाचें आसा जाल्यार सुदीन ढवळीकार हांणी मोगो पक्ष भाजपान विलीन करचो अशी सुचोवणी बाबूश मोन्सेरात हांणी केली। ही सुचोवणी मोगो पक्षान मागूंक ना।
आयज संवसारीक उदका दीस. सरकारी नेमा प्रमाण निसर्गीक झरीचे उदकाचो उपेग वेवसायीक पावड्यार करूंक मेळना. पूण पणजेचे टँकर माफिया लोकांच्या हक्काचें उदक मोठ्या मोठ्या आस्थापनांक चोरून विकूंक लागल्यात, अशें गोमंतक टीव्हीच्यान नदरेन आयला. उदकाच्या चोरये विशीं हो पळयात वर्षा आश्वेकाराचो खासा रिपोर्ट. खातीर गोंयकार तळमळटा तरी सुद्दां उदक चोरी करपाचें प्रमाण कांय कमी जायना. पणजे सारक्या राजधानीन व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी उदक सप्लाय जाता. टँकराचे टँकर उदक सप्लाय करतात. जशें की झरी आसात, बांयो आसात, ते बांयंचे उदक इलिगली उदक सप्लाय करता. दिसा उजवाडा जाता लोकांच्या हक्काच्या उदकाची चोरी. व्यावसायिक उपेगा खातीर चोरतात उदक. टँकर माफिया कोणाचो तेको हे पळयात. पणजेची फामाद बोगदी वॉक निसर्गीक झट आटपाक लागल्या. पिडयेच्यो पिडयो थळावे लोक हे उदक पिवपा खातीर वापरतात. पूण आतां हेय पळयात. फामाद गायिका हेमा सरदेसाय हाच्या घरांतल्यान वणटीक बुराक मारून हे उदक चोरून व्हरपा खातीर पायपां घातल्यात. हेमा सरदेसायक हे खबर आसा काय? आतां जायते हॉटेलां येयल्या, मागीर काजिनो येयल्या, ताका लागून टँकर उदक काडीता पळय कितें पळय घरां पळय आतां सरदेसाय फॅमिली, हेमा सरदेसाय तेंचे तेंचे पेरंट्स, तेंचे घरांतले पळय इलिगल हार्वेस्टिंग चलता. मागीर तुजे फुडें गेल्यार थिंगा युरेजी आहा, थिंगाय इलिगल हार्वेस्टिंग चलता. आनी बाबन नायकाच्या घरांत थिंगाय हार्वेस्टिंग इलिगल चलता. हे एरियान, हे कॅचमेंट एरियान. आनी मागीर जे फुडें थिंगा मॉल बांदल्या आनी मॉल पळय पावसान उदक भरत आसता थिंगा, कित्याक हें झरीचें उदक. आनी आमी पळय लोक झरीचें उदक वापरता, आमकां भरपूर त्रास पडटा. कित्याक समर टायमान वॉटर लेवल देंवता, सामकें खाली येता आनीक सुवेज उदक भितर सरता. सो इट इज अ डेंजरस सिट्युएशन आमकां, कित्याक हेल्थ पोजीस सिरियस हेल्थ थ्रेट. सो आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन, हे पळय इलिगल हार्वेस्टिंग करता की दीस इज अ पब्लीक रिसोर्स, हे कमर्शियल यूज करूंक जायना, काडून विकूंक जायना. सकाळी फुडें 6:00 5:30 6:00 चालू जाता. आमकां इतले त्रास भोगता. ट्रक येत, टँकर येत आसता. डझन्स ऑफ टँकर्स आर मुवींग अप अँड डावन एवरी मॉर्निंग टील होल डे. अजून आतां थिंगा पयल्यार चालू आहा. आणि आता पळयात, पणजेचो आदलो आमदार बाबन नायकाचे हे घर. ताच्या घरांतल्यानूय पायपां व्हेल्ली दिश्टी पडटात. आनी दीस रात थंय टँकर उबेच असतात. हे उदक खंय वता? कसिनोनी, 5 स्टार हॉटेलांनी की आनीक खंय? आमी आशी कुशीकच्या लोकांक विचारल्यार ते सांगतात हे उदक काडिल्ल्यान पणजेच्यो बांयो खाऱ्यो जावपाक लागल्यात. फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट गो टू द पब्लीक कन्झम्पशन. आनी आमकां एमएलएन सांगलें न्यू सिवेज घालता म्हणून, अजून घालूंक ना लायन सिवेज. सो सिवेज इज ओवरफ्लोईंग एवरी डे. डॉक्टर दादावाडी रोड ओवरफ्लो जायत आहा. नितळ आणि रसायनमुक्त मेळपी ह्या आयत्या उदकाचो वापर थळावे लोक पिढ्यान पिढयो पिवपा खातीर करतात. मात आता हेच उदक चोरून टँकर माफिया स्वताची बॉल्सां भरपाक लागल्यात. दिसा उजवाडा चलपी हे टँकर माफियाचे रॅकेट राजकीय आशिर्वादान चलता काय कितें असोय दुबाव आयल्या बगर रावना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. मुख्यमंत्री पदाचो दावेदार कोण? प्रमोद सावंत काय विश्वजीत राणे? हाची चर्चा तेंगशेर पाविल्ली आसतनाच भाजपाच्या विधिमंडळ गटाच्या बसकेन थारिल्ल्या प्रमाण डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाली. महत्वाचे म्हणल्यार मुख्यमंत्री पदा खातीर प्रमोदाचो प्रतिस्पर्धीत म्हण चर्चेत आशिल्ल्या विश्वजितानूच प्रमोदाचे मुख्यमंत्री म्हण नाव फुडें काडले, जाल्यार हेरांनी ताका तेंको दिलो. निमाणे डबल इंजिनाचो एक्सप्रेसाचो प्रमोद सावंतच ड्रायव्हर जालो. दिल्लीत गेल्लो प्रमोद सावंत आयतारा गोंयांत आयलो. मात विश्वजीत दिल्लीतूच तळ ठोकून आशिल्लो. हाचे वयल्यान मुख्यमंत्री पदा खातीर विश्वजीत लेगीत दावो करता काय कितें अशी राजकीय चर्चा सुरू जाल्ली. मात सोमारा प्रमोदाच्याच गळ्यान मुख्यमंत्री पदाची माळ पडिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. महत्वाचे म्हणल्यार विश्वजितानूच प्रमोद सावंताच्या नावाचो प्रस्ताव मांडला अशें विधिमंडळाच्या बसके उपरांत जाहीर जालें. हातूंतल्यान चर्चेक पूर्णविराम कशें दिवप हे भाजपाक बेस बरें कळटा हे परत एकदा स्पष्ट जालां. सबसे पहले हमारे पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
हमारे पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार हमारे स्टेट पार्टी लेजिस्लेटिव लीडर का और CM होने का मौका मुझे फिर से एक बार दिया। मेरे पार्टी स्टेट पार्टी लीडर सदानंद तानवड़े और मेरे पार्टी के सभी विधायक, इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। फिर से एक बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होने का मौका मुझे एक बार दिया, मेरे को विश्वास रखा, इसीलिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। काँग्रेसींतल्यान भाजपात प्रवेश करपी फुटीरवादी आमदारांमदलो विश्वजीत पयलो. मनोहर पर्रीकारानूच ताका भाजपात हाडिल्लो. जाल्यार मनोहर पर्रीकार हांच्या मरणा उपरांत भाजपाच्या पक्षश्रेश्ठीन मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेनूच सोपयली. मुख्यमंत्री जातकच प्रमोदाच्या नेतृत्वाखाला पंचायत, जिल्लो पंचायत वांगडी आणि पोटवेंचणूक भाजपान जिखली. ते भायर सेगीत 3 वेळा निवडून आयिल्ल्यान प्रमोद थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री हांच्या लागीं पावलो. महत्वाचे म्हणल्यार नरेंद्र मोदी हांणी प्रमोदाक विधानसभा वेंचणुके पयलीं आनी वेंचणुके उपरांत दिल्लीत आपोवन व्हेल्लो. त्याच वेळार प्रमोदाचे नाव मुख्यमंत्री पदा खातीर निश्चित जाल्ल्याचे स्पष्ट जाल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नामनेचे फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांकां सोमारा नवी दिल्लीत जाल्ल्या सुवाळ्यांत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी पद्मश्री पुरस्कार भेटयलो. भाजपाच्या केंद्रीय निरीक्षकांनी निमाणे दोतोर प्रमोद सावंताचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले. दोतोर सावंताक भाजपाच्या विधिमंडळ गटाचो मुखेली म्हणून घोषित केला. हे घोषणे उपरांत भाजपा, मोगो आणि हेर 3 अपक्ष आमदारांनी राज्यपालाकडेन वचून सरकार स्थापनेचो दावो केलो. मात मोगो पक्षान सरकारान वांटेकार करून घेतलो म्हण भाजपाचे कांय आमदार अजूनही बेजार आशिल्ल्याचे राती उसरा मेरेन कळटाले. सोपूत विधीचे तारखी मात राती उसरा मेरेन निश्चित जावंक ना. भाजपाचे 20, मोगो पक्षाचे 2 आणि 3 अपक्षांक घेऊन भाजप गोंयांत 25 आमदारांचे सरकार स्थापन करतले. सांजे भाजपाचे पुराय 20 आमदार मोगोच्या आणि अपक्ष आमदारांसयत राज्यपालांकडेन सरकार स्थापनेचो दावो करपाक पावले. तांचे वांगडा कुडतरेचो अपक्ष आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, कुट्टाळेचो आतोन वाज आणि दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आशिल्ले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आमचे केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट लिडरशिप, माझ्याबरोबरचे सगळे आमदार, आमच्याबरोबर असलेले MGPचे दोन्ही आमदार, MGPचे लीडर सुनील ढवळीकर, 3 इंडिपेंडंट MLA हांच्या सगळ्या समर्थनात 25 आमदारांच्या सहित आम्ही सरकार करपाचो दावो गव्हर्नराकडे दिला. गव्हर्नरान आमकां शपथविधीची डेट फायनलायज करपा खातीर लायल्या. मोगोक सरकारान वांटेकार करून घेवपाक आदींच विरोध आशिल्लो. आता भाजपाचे कांय बेजारिल्ले आमदार बसका घेवन आपलो फुडलो प्लॅन थारायतात अशी खबर राती उसरा कळटाली. मात बिनशर्त तेंको दिल्ल्या मोगो पक्षाक मंत्रिमंडळ वांटपान वांटो मेळटलो काय कितें हें पळोवचें पडटलें. उलोवतना अनकंडिशनल सपोर्ट जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर युनियन अमित शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिजिएटली विदीन 2 hours जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी कारोलकारान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्रां आमी पावयलां. तेच पत्राची प्रत आज आमी गव्हर्नरा कडेन दिली. तुम्ही म्हणिल्लें न्ही BJP गव्हर्नमेंटाक आमी ना तशें कांय म्हणना हांवें गरज आसा सरकार जर 22 आमदार येवना जाल्यार तांकां सरकार घडोवपाक कोणी ना कोणी मुखार सरपाक जाय. आनी हांव हें प्रत्येक म्हज्या सभेत उलयतालो, खंयचे तरी सरकाराक 22 आमदार दिया म्हणजे तें सरकार दुसऱ्या कडेन कुबड्यो मागचें ना. हें हांव पयलीं वचून उलयतां, आतांय उलयतां. आनी पक्षांतर बंदी हे 2 गोश्टी हांव सदांच उलयतां, ते उलयत रावतां.
गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. अमेरिकेच्या ह्युस्टन या शारांतल्या एका सुपर स्टोरान काम करपी जॉनी डायस ह्या चांदरच्या तरणाट्याक एका अनवळखी मनशान गुळी घालून मारून उडयलो. जॉनी कारकून म्हूण सुपर मार्केटान काम करतालो. तो सोंपिल्ल्यान चांदर रावपी ताच्या आवयचेर आतां व्हड संकट आयलां. हे घडणुकेचो निशेध करीत गोंयकारांनी हे घडणुकेचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी केल्या. Church and I was getting a lot of phone calls and text messages, and my friends know that I come here every day. I could be on the other side of town and I'm like, I gotta go to Bolero, you know, to get a cup of ice and just kind of get my day started. So being in church, and I'm about to cry, just being in church to hear those text messages, to see them, people was calling me like, hey, our friend got killed. It just kind of hurt. What do you want to say to John's family? We try to take care of John over here. I never really would have imagined nothing like this happening. जॉनीक मारिल्ल्याची खबर ताची आवय इनासिनाक कळटकच ती शॉकात जाली. तिका पोसपी तिचो एकलोच पुतूय सोंपलो. कितलो बरकोन राव मामी आपण बरकोना आनी 1-2 वर्सांनी येता असं सांगता दाखले घर काडया काल फोन हांवें केल्ले ताका केलो तेन्ना तेणें म्हण सांगिल्लो आपण आज कोता सकाळी 9 साडे 9 आपण बिजी हायस म्हणलें तेणें म्हळ्यार हॅपी आसलो बिजी आहा पण मागीर कोता आपण फोन हेच म्हणलें. चांदरकारांनी आनी हेर गोंयकारांनी हे घडणुकेचो निशेध केला. हाचेर कारवाय जावची अशी मागणी केल्या. म्हणजे ही वॉज व्हेरी लविंग. आमगे विलेजी आसलो वी नो हिम फ्रॉम व्हेरी स्मॉल धाकटो आसतना जाणा आमी माय हांदार मान भोंवता तेका खूब त्रास काडले तेजे मायन. बट अनफॉर्च्युनेटली दिस इन्सिडंट हॅज हॅपन विच इज अ व्हेरी शॉकिंग एंड अ सेटबॅक नॉट ओनली फॉर हिज फॅमिली फॉर द एंटायर विलेज. आणि आय वूड रिक्वेस्ट दॅट स्ट्रिक्ट एक्शन्स टू बी टेकन एंड ही इज द ओनली सर्वायविंग मेंबर फॉर हिज फॅमिली. तो एकलो जोडपी आसलो घरान. 2015 हे वर्सा चिंचोणेचो 40 वर्साचो कॉन्बिनो क्रास्टोक क्लिव्हलंड टेक्सास हांगा चोरांनी गुळी घालून मारून उडयल्लो. खुन्याक 65 वर्सांची जेलीची शिक्षा जाल्या. आतां जॉनीक न्याय मेळटलो काय कितें हें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार. मार्मुगांवान भाजपाक जैत मेळूंक ना. होळये दिसा घडिल्ल्या घडणुकेचो तेंको घेवन भाजपान ह्या घडणुकेक राजकीय रंग फासला असो खर आरोप काँग्रेसीच्या मायकल लोबोन केला. भाजपाक ही हार सोसूंक जावंक नाशिल्ल्या कारणान मुरगांवच्या काँग्रेसीच्या बरे मागप्यांची सतावणूक करप्याच्या हेतान हें नाटक रचला अशी टिका काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान केल्या. तशेंच पुलीस महासंचालकान ह्या घडणुकी विशीं केल्लें वक्तव्य सामकें चुकीचें आसा. तशेंच खंयच्याय राजकीय पक्षाच्या दबावा खाला पुलिसांनी वावुरचें न्हय अशी शिटकावणी दिवन तशें पत्रय काँग्रेसीन पुलीस महासंचालक कार्यालयान दिला. The incident which occurred in Mormugaon on 17th March for Holi, जो जी होलीचो इन्सिडंट जाल्लो, इट वॉज रायवलरी बिटवीन 2 फॅमिलीज आनी तेजे उपरांत ताका पॉलिटिकल कलर दिलो आनी गोंयभरची पुलीस फोर्स वचोन थिंगा तैनात केली. अशें दाखयलें की व्हडलें लो एंड ऑर्डर सिट्युएशन जालां. पूण तशें कांय जावंक नासलें थिंगा. आमी स्पेशली गेले पळोवपाक कितें जालां तरी आनी आमकां कळोन येयलें की अशें सिट्युएशन ना. ती फॅमिली मदेगात झगडी जी डिफीट जाल्या पळय ती डिफीट ते सोसूंक शकना आनी डिफीट सोसूंक शकना कारणान तांकां दिसता गव्हर्मेंट जातालो आनी गव्हर्मेंटाच्या नेटार आमचे जे बरे मागपी आसा आमचे जे वर्कर्स आसा सपोर्ट आसा तांकां खंय तरी ते त्रास करपाक लागून ही नाटकां करपाक लागलेली आसा. We are here to inform the police, do not act under political pressure. फातर्फेच्या देवी शांतादुर्गा फातर्फेकारणीच्या देवळान तोपशो नावाचो वार्षिक एक आगळो वेगळो उत्सव जाता. जातून भावीक सुकिल्ल्या तणांक लायिल्ल्या उज्या कडल्यान उडी मारीत उपरांत देवीच्या पालखी लेगीत ह्या उज्याक मुड्डोवन व्हरता. ह्या उज्या वयल्यान उडी मारीत
हाजो होळी ह्या संकल्पने कडेन खूब साम्य आसा, जातून वायट जळटा आनी दर एक जाण जैतिवंत जाता. ह्या उत्सवा उपरांत फातर्फेचो शिगमो सोंपता. तोपश्यो उत्सवाची परंपरा बऱ्याच तेंपा सावन चलत आसा. उदका पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान आसगांवच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यान वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. आमदार डिलायला लोबो आनी पंचायत मंडळाकूय आपूण गांवच्या लोकांची तांणी बाजू मांडली. नळाक सारकें उदक येना देखून आसगांवचे लोक चाळवल्यात. हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी तांणी अधिकाऱ्यांक केली. उदका पुरवण कशी सारकी जायना तें पळोवपाक भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी बुधवारा वचून पळोवणी करतले अशें सरपंचान सांगलें. What are their problems regarding water? And for one inspection done. So sir A. Borkar along with the branch members will go at every site and inspect आणि जितले बेग्यान तेजे सोल्युशन हाडूंक जाता ते सोल्युशन हाडपाचे आमी पुराय प्रयत्न करतले. आश्वासन दिलो तेन्ना आश्वासन आमी काम करपाक जाय. आतां सगळें आश्वासन 100% सॉल्व जातना आमी कंटिन्युअस प्रोसेस केला ते प्रॉब्लम इमिडिएटली सॉल्व जाता. अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर मंगळारा घोग्यांनी पावस पडचो ना. वादळाचो धोको सद्याक टाळ्ळा. ह्या वादळाक म्यानमार दिशेन फुडें वता. वाऱ्याचे वेग वराक 65 ते 75 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 85 किलोमीटर मेरेन वाडपाक शकता. बंगालच्या उपसागरावेलो दाब उत्तरेकडेन सरपाक लागला. ताका लागून अंदमान आनी निकोबार जुंवेचेर घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ली. ताका लागून अंदमान आनी निकोबारच्या लोकांक धोक्याचो इशारो दिल्लो. वादळाक तोंड दिवपा खातीर पर्यायी वेवस्था केल्ली. सोमारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां. तशेंच 2 वर्सां उपरांत पयले फावट सोमारा एकाय कोरोना केसीची नोंद जावंक ना. शुक्रारा 539 चांचण्या उपरांत एकूय दुयेंती मेळ्ळो ना जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,253 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,369 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 54 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,152 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. शेनवारा दिसा घडिल्ल्या घडणुकेचो भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. काँग्रेस सरकार पुलिसांक कारवाय करूंक दिना आनी तांचेर दबाव हाडटा असो आरोप भाजपान केला. होळये दिसा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांचेर फातर शेवटून मारिल्ले अशी कागाळ पुलिशेन नोंद केल्ली. ह्या पयलीं अशी घटना घडूंक ना अशें भाजपाचो अध्यक्ष तुळशीदास नायकान पत्रकार परिशदेंत सांगले. जाल्यार हे परिशदेंत नगराध्यक्ष दामोदर कासकर, मुरगांव भाजपा मंडळ अध्यक्ष संजय सातार्डेकर, नगरसेवक दयानंद नायक, दामोदर नायक, रामचंद्र कामत, लिओ रॉड्रिग्ज, प्रज्वल मयेकर, मंजुषा पिळणकर आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले.
आता आमच्याकडे असा एक ब्रेकिंग न्यूज. प्रमोद सावंत मार्चाक 28 तारखेक मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. या सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि हेर केंद्रीय फुडारी हजर आसतले. हो सुवाळो सकाळी 11 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. इष्टानो, ही असा एक ब्रेकिंग न्यूज तुम्ही पळयता फक्त गोमंतक टीव्हीचेर. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्योच चालूच आसतल्यो, पण आता हांव संजवी तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.